नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स। फेक करन्सी वापरून पणजे खरेदी करपी पंजाबच्या 11 जाणांक पुलिसांनी उखल्ले। सीसीटीव्हींनी रेंट कारक ट्रॅक करून आरोपीक धरले। कळंगुटे हॉटेलांत सापडली फेक करन्सीची बंडलां। देशी टुरिस्टांचो हरमलो धुडगूस। दर्याच्या उदकांत गाडयो घेवन स्टंट। एक पंजाबची दुसरी गोंयची रेंट अ कॅब। कायदो शिस्त खोटयाळाक लावन टुरिस्टांची मस्ती धुडगूस। कोरोनाचे बळी 300 वयर सोमार 14 गेले। आनीक दोगा आमदारांक बादलो कोरोना। सांताक्रुजचो आमदार टोनी मांद्रेचो सोपटे पॉझिटिव्ह। आपान आरोग्य मंत्र्याक तासलो। सरकाराक 5 दिसांचे तरी विधानसभा अधिवेशन घेवंक लावचें। सुदेनाचे नवे राज्यपालाक निवेदन। म्हादय मायनिंग इश्यूचो घुस्पो। कोविडांत कायदो सुवेवस्थाय हाल्ली। मोलेचो रेल्वे डबल ट्रॅक 4 लेन हायवे ट्रान्समिशन लायन लोकांचे बऱ्याकच। सावड्डेचो आमदार मंत्री म्हणटात डिमार्केटेड जमनीरूच प्रकल्प। ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकांत थंय प्रेझेंटेशन। आनी फोंडे केरी अमरखण्या राती बितीचो भोंवतो बिबटो। रेखी करूंक आयिल्ले कडेन बिबट्याचो व्हिडिओ। लोक म्हणटा सुनी गोरवां उखलून गजाल घालचे आदीं फॉरेस्टान करचो उपाय। मोंजिनीजान शिटूकसाण दाखयिल्ल्यान फेक करन्सीचे रॅकेट पणजे पुलिसाच्या हाताक लागले। पुलिसांनी 11 जाणांक धरल्यात। पंजाबांतली ही फामील कळंगुटे हॉटेलांत रावंक आयिल्ली। तांणी मोंजिनीजांत फेक करन्सीन खरेदी केली। तांणी पुलीस कंप्लेन केली तेन्ना पुलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आनी रेंट कार ट्रॅक करून फामिलीक उखल्ली। ते रावताले थंय कळंगुटे हॉटेलार रेड मारली। थंय फेक करन्सीची बंडलां मेळ्ळ्यांत। दिल्लीची फॅमिली येयल्ली गोव्यान टुरिस्ट म्हणून पंजाबची। ओके तेंचे दिसता पणजे मोंजिनीसान कितें खावपाक बी शॉप वाल्यांनी पुलिसांक कंप्लेन केली आनी पुलिसांनी गाडी आसली सीसीटीव्हीच्या फुटेजीसून गाडी ट्रॅक केलो आनी तेंच्यांनी मागीर ते रेंट कार आसली तांकां तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट केलो। थंयसून मागीर तेंच्यांनी कार ट्रॅक करून ते खंयच्या हॉटेलान कलंगूट एक हॉटेलान रावताले इटर्नल वेव म्हणून। त्या हॉटेलान येवन तांकां तेंच्यांनी घेवन गेले। टोटल 12 जाणांची फॅमिली आसली खंय ती। सो ते पणजे पुलीस करन्सी मेळ्ळा आनी ड्रग्साचो एंगल कितें? ड्रग्साचो एंगल अजून तर पुलिसांनी तशें काय सांगूंक ना। फेक करन्सीची सांगला तेंचे कडेन फेक करन्सी गावला आनी एक शीट आसता A4 सायज शीट आसता पळय तेजेर फेक करन्सी प्रिंट आउट केल्ली आनी विदाउट कट केल्ले आसले हॉटेलान। ते सगळे घेवन गेल्ले आसा। ते सगळे तुगेले पुलिसेन सद्याक सीज केला। हय ते सगळे सद्याक पुलिसेन सीज केला आनी तांकां घेवन पणजे गेले ते। देशी टुरिस्टांची गोंयांत हरमला लॉकडावन ओपन पार्टी आनी धुडगूस। सोमारा सकाळीं पंजाब पासिंग स्कॉर्पियो आनी गोंयची रेंट कॅब घेवन टुरिस्टांचो हरमला दर्याच्या उदकांत स्टंट। दर्यादेगेर उदकांत प्रायवेट गाडयो व्हरूंक मेळना। कायदो शिस्त खोटयाळाक लावन टुरिस्टांची मस्ती। अनलॉक 4 गोंयांत एकार एक कांडा। टुरिस्टांचो धुडगूस।
गोंयांत कोरोनाचे बळी 300 वयर, सोमार 14 गेले. 9 जाण GMCत, 2 ESIत गेले. दक्षिण गोंयचे जिल्लो हॉस्पिटलांत तिगांक व्हेल्ले, थंय डेड डिक्लेअर केले. मजगतीं आनीक 2 आमदारांक कोरोना बादलो. सांताक्रूजचो आमदार टोनी आनी मांद्रेचो सोपटे केशी दिसाक हजारां वयर पावंक शकता म्हणटा ताचे वेल्यान आपान आरोग्य मंत्र्याक तासलो. गोंयांत कोरोना आटापा येवपाचें नांवूच घेना. केशी पावल्यो 25,000 वयर. बळींचो आंकडो 304. मॉर्टेलिटी रेटूय आटापा येना. सोमारा एकदम 14 गेले. 9 जाण GMCत, 2 जाण ESIत सोंपले. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत तिगांक व्हेल्ले, थंय तांकां डेड म्हूण डिक्लेअर केले. मजगतीं आनीक 2 आमदारांक कोरोना बादलो. सांताक्रूजाचो आमदार टोनी फर्नांडीस प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत एडमीट जाला. मांद्रेच्या आमदारान होम आयसोलेशनाचो पर्याय घेतला. दिसाक हजारां वयर कोरोना केशी मेळूंक शकता म्हूण आरोग्य मंत्री कम्युनिटी ट्रान्समिशनाचेर उलयल्लो. आम आदमी पार्टीन ताका तासलो. आम आदमी पार्टी ताजे कडेन मागता बाब विश्वजीत राणे तुवें 3 T's म्हणटा त्यो फॉलो करच्यो. एक म्हणटा ती ट्रूथ, एक म्हणटा ती दुसरें ट्रान्सपरन्सी आनी थर्ड टेस्टिंग. ट्रूथ इतल्याकूच म्हणटा की तुवें सारके लोकांक, गोंयच्या लोकांक दाखोवन दिवचें बाबा गोंयच्या लोकांक खाटी तुवें कितले अवेलेबल केल्या, तुजें टेस्टिंग सेंटर कितले आसा. फटींगपणां करून कांयच जावपाचें ना. आमी मागत आसा सरकारा कडेन की ताणें एक वेबसायट करची, एक मोबायल ॲप करचो, खंयच्या हॉस्पिटलांक कितल्यो फॅसिलिटीज आसा. आमी पयल्यार डेली तांचो प्रेस रिलीज येता, तातूंत ते फॅसिलिटीज दिता. प्रत्येक एंडाक घालतात ते बेड्स कितल्यो म्हणून, कॅपेसिटी ऑफ बेड्स इन केअर सेंटर्स. हाजे ताणें डिटेल दिले खंयच्या हॉस्पिटलांत कितले बेड्स आसा, लोकांक खूब सुविधा जातल्यो हाज्यो. आयतारचे टेस्टिंग फॅसिलिटी बंद कित्याक आसता हें तुवें आमकां सांगून दिवचें. तेन्ना तुजे लागीं मागता आयतारच्यो टेस्टिंग फॅसिलिटी चालू दवरच्यो. तशेंच मोबायल टेस्टिंग व्हॅन सुरू करच्यो. गांवांत वाठारांनी पयस कोवीड पसरलेलो आसा, तुमी सांगिल्लें आसा इट्स अ कम्युनिटी ट्रान्समिशन म्हणून. सो गांवांनी मोबायल टेस्टिंग व्हॅन सुरू करपाच्यो ताबडतोब बेगींतल्या बेगीन तुमी करपाक जाय. कोरोनाचे भयान बेठेच बसून रावंक शकना म्हूण म्हापशेचो आमदार म्हणटा. फुडल्या SOPचेर खंय नजर. Let's see what final decision government takes and what are the future SOPs that they provide. अशेंच कोविड म्हणून आमी बंदूच रावंक शकना. टुडे वी आर people with the movement we have seen a massive spike in cases. It is going to happen eventually. It's all about जर आमी slow down करूंक शकता काय आमी accelerate करूंक शकता. So right now it has been almost 5 months where we are dealing with this COVID situation. And today in Goa we are seeing a lot of cases coming. So COVID is today become normal. You know, wearing a mask has become a lot of children have been starting from their homes. My family members are doing online classes. So अशें आमकां एक आयज नाल्यार फाल्यां एक भायर येवचेंच पडटलें. So let's see how things progress over the next 11 days till the 21st. वास्को प्लाझ्मा डोनेशन कॅम्प जालो. कॅम्पांतल्यान 15-20 जाण तरी पात्र प्लाझ्मा दाते मेळटले म्हूण आशा. We are expecting to have screened at least 15 to 20 plasma donors of the 100 COVID survivors. ज्यांका कोविड जावन गेला अशातले आमी 15 ते 20 लोक सोदून काडटले आनी तेंचे ब्लड सॅम्पल वील बी सेंडिंग टू GMC एंड फ्रॉम देन दे वील बी आस्क्ड एज एंड वेन दे आर नेडेड हियर. लोकांनी बरें प्रतिसाद दिल्लो आसा एंड आय हॅव कम हियर विथ माय टीम टुडे डॉक्टर विवेक आनी सिस्टर स्नेहा आनी डॉक्टर आकाश एंड फ्रॉम टुडे मॉर्निंग टील इवनिंग वील बी डुईंग दिस camp and we'll be sending these samples to GMC. Yeah. As a health camp for who have recovered from COVID, person recovered from COVID. Health camp is allowed. Vasco lagar. We want to know लोग कितना recover है, what is percentage of recovery. I plasma donation drive camp ना काय ना. We want to check the health of the people of Vasco. Itles cases Vasco कमी जाऊन ना. Cases high. कितना people have to be careful. आपल्याला केअर घेवपाक जाय. केसीस ना म्हणून आमी न्हिदतले आमी लायक will be lose. तशें ना. केसीस अजून हा बट केसीस हॅव टू बी कंट्रोल्ड. ह्या हितूंतल्यान एक लोकांक भितर संदेश वतलो की प्लाझ्मा आपले डोनेट करपा खातीर आनी वास्कोसूनच म्हाका दिसता खूब जाणांक पणजे
पणजे आसूं किंवा मडगांव आसूं हांगसरले कोवीड पॉझिटिव्ह आशिल्ले जे नेगेटीव्ह मागीर जाल्यात तेंच्यांनी आपले 5 प्लाझ्मा डोनेट केल्ले आसा. ताका लागून खुबशे लोक हे गोंयचे लोक आमचे रिकवर जाल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकाराक 5 दिसांचे तरी विधानसभा अधिवेशन घेवंक लावचें म्हूण मोगोचे सुदिनाचे नव्या राज्यपालाक निवेदन. विरोधकांक विश्वासांत घेनासतना बजेट एका दिसांत गुटलायलें. म्हादय आनी मायनींग इश्यूचो घुस्पो जाला. कोविडाच्या अरिश्टांत कायदो सुवेवस्थाय हल्ल्या. ड्रग्स रॅकेटां रेव पार्ट्यो एक्सपोज जातात. राज्यपालान खंय लक्ष घालचें. 5 दिसांची असेंब्ली लास्ट वीक ऑफ द मंथ सप्टेंबर. आता ऑक्टोबराचो जो म्हयनो आसा त्या लास्ट विकाक 5 दिसांची सोमार मंगळार बुधवार बिरेस्तार आनी शुक्रार अशे 5 दीस ही असेंब्ली घेवची. आनी जे अत्यंत आवश्यक पॉयंट्स आसा ते पॉयंट्स हांवें खंयचे हें सगळें त्या पत्रांत बरयल्लें आसा. आनी ह्या पत्रांत अशे पॉयंट्स घातल्या की प्रत्येक दिसा अडेजा नंतर जो आमचो लंच ब्रेक आसा त्या नंतर सादारण 3 तास प्रत्येकाक सगळे पक्षांक दिवचे. आनी जे इम्पॉर्टंट इश्यूज आमी नोंद केल्या त्या इम्पॉर्टंट इश्यूज आमी पयलो म्हणजे कोविड-19 ऑस्टेरिटी मेजर अलॉंग वीथ फायनान्स जे बजेट 21,000 कोटीचें मांडलां ताचो आतां पसूनचो एक्सपेंडिचर कितें, डिपार्टमेंट वायज एक्सपेंडिचर कितें, सरकारा कडेन पयशे आसा की ना आनी तेजेर व्हायट पेपर तांणी पब्लीश करचो. तशें मायनींग आनी म्हादय असो इश्यू घेतला इन्क्लुडींग चवथो एनवायरमेंट. आनी त्या लास्ट जो आसा 5वो तो असो आमी घेतला की सगळे जे डिपार्टमेंट आसा आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ वर्क्स आसा ताजेर डिस्कशन करचें. आनी प्रायवेट मेंबर्स डे आसा. प्रायवेट मेंबर्स डे आमच्यानी रिजोल्युशन मांडूं येता. कालूच मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आमकां 226 कोटी आयले अंडर इंडस्ट्री MSME. हे पयशे खंय गेले, कोणा दिले काय ते परत घोटाळो जावपाचो. मायनींग इश्यू व्हेरी इम्पॉर्टंट, तो डिस्कशन जावपाक जाय. फाल्यां सकाळीं हे पयशे 2-3 कोटी गव्हर्मेंटाक मेळ्ळे मायनिंगाचे. टोटल ते 36,000 कोटी म्हणून तेन्ना व्हॅली केल्लो आमच्या त्या वेळार मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान. पूण म्हाका दिसना इतलें, पूण कांय ना कितें तरी आसतलें. हेच पयशे सुद्दां बारीक गोंयकारांक मेळ्ळे जाल्यार खुबश्यो गोश्टी गोंयकाराच्यो आपोआप कंप्लीट जातल्यो. मडगांवचो ज्वेलर वाळकेच्या खुनाचे केशींत मुखेल आरोपी मुस्तफा शेख, ताचे साथीदार ओंकार पाटील आनी इव्हेंडराक आनीक 4 दीस पुलीस कस्टडी. केस दक्षिण गोंयच्या पुलिसां कडच्यान काडले उपरांत क्रायम ब्रांच अजून लोकांचे जबाने घेवन रॉबरीची केस उबी करता. मदींच चवथो दुबावीत एडसन अटकपूर्व जामिनाक गेला. ताका माफीचो साक्षीदार करपाची लक्षणां. सुपारी किलिंगाचेर कोण ब्र काडिना. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक घेवया, रोखडेच परत मेळया. रेल्वे डबल ट्रॅक, मोलेचो 4 लेन हायवे, ट्रान्समिशन लायनीचे इन्फ्रा प्रकल्प लोकांचे बऱ्याकच म्हूण सावड्डेचो आमदार मंत्री पावसकार सांगता. डबल ट्रॅकाक लागून खंय टुरिस्ट वाडटले, आयात निर्गत वाडटली, डिमार्केट केल्ले जमनीरूच प्रकल्प येतले. ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकांत खंय 3 प्रकल्पांच्या लोकां मुखार प्रेझेंटेशन. हे प्रकल्प मोरगांवच्या कोळशाक म्हूण बोवाळ पडला. नॅशनल हायवे 4 लेन ट्रान्समिशन लायन जी आसा कर्नाटकांत ती गोंयांत येता. एक सातवाळ वयतली आनी एक शेळडे वयतली, कुलचड्यार शेळड्या. आनी ही गरजेचो विशय आसा. थोडे म्हणटा कितें ही जी ट्रान्समिशन लायन जी ती रेल्वे वयतली, थोडे म्हणटा इंडस्ट्री वयतली. अरे गोंयांतूच वयतली न्ही ती, इंडस्ट्री वयतली, रेल्वे वयतली, लोकां खातीर वयतली. गोंयांत समज पावर सप्लाय सारकी घट आसत आनी गोंय खंय फुडें वचतली. आनी रेल्वे डबल ट्रॅक म्हणटा तो गरजेचें आसा. आयज हांगच्यान दुसरे स्टेटी वचपाक खूब असो टायम लागता. फुडें फुडें आमी बेगीन पावतले आनी गोंयांत ट्युरिस्ट सुद्दां खूब येतले रेल्वेन. तर बाकीचे आनी म्हणटा ते कोळसोच जाता, हे कोळसो ना, बाकीचे सुद्दां दुसऱ्या स्टेटींतल्यान कितलेशेच आमच्या गोंयच्यान एक्सपोर्ट जाता. कोळसो इम्पोर्ट जाता. बाकीचे कडधान्य आनी कितें सिमेंट वेगळे वेगळे स्टील हे भायल्या स्टेटींतल्यान आमच्या गोंयांत येतले आनी गोंयच्यान एक्सपोर्ट जातले. गोंयांत सुद्दां डिपेंड आसा.
हे रेल्वेन आयल्या कारणान कमी रेटी भितर लोकांक सप्लाय जातलो विविध तरेचो डेव्हलपमेंट जातलो जे जे कितें जमीन आसा जे कितें गव्हर्मेंटान जे आनी रेल्वे जावं जी डिमार्केशन जमीन केल्ली आसा त्या जमनीकूच हे प्रकल्प जातले खंयचोय प्रकल्प घालतलो जाल्यार झाडां मारची येता ती झाडां कितल्या पटी रोयलीय वता आनी दूधसागरार रेल्वेचो ब्रीज जाय तो म्हाका दिसता दूधसागर हातले 100 मिटरा भितर तो ब्रीज येता आनी बाकीची लेंथ ते खूब आसतली पूण म्हाका दिसता त्या ब्रिजाक आनी दूधसागराक कांयच इफेक्ट येवचो ना आनी आमी रेल्वे डिव्हिजना कडेन उलयला बाबा आमकां ड्रॉईंग दाखय आनी तेणी सांगलां ऑक्टोबराच्या फर्स्ट विकाक हे ड्रॉईंग आमी लोकां कडेन दवरता नॅशनल हायवे 4 लेन जो आसा जो अनमोड घाट टू मोले म्हटल्यार येवपा आसा मोले साकून खांडेपार वचपा आसा तेजे आमी नॅशनल हायवेक सांगलां ड्रॉईंग लोकां कडेन पावया लोकांक दाखया ते प्रमाणे हो नॅशनल हायवे कश्टाक जातलो ते प्रमाणे ट्रान्समिशन लायन जी आसा लोक म्हणटा आपल्या प्रॉपर्टींतल्यान वता खंय खंय नंबर बी घातल्या तेही आमी रिसर्वे करून कोणाची प्रॉपर्टी ना कोणाच्या कल्टिवेशनाक मार दिनासतना ही ट्रान्समिशन लायन वेवस्थीत ही जी सबस्टेशनां आसा थंय थंय पावतली. प्रधानमंत्री मोदीच्या वाडदिसा निमतान बीजेपीन सुरू केल्ल्या त्या सेवा सप्तकाचेरय काँग्रेस जैता. कोरोनाच्या अरिश्ठांत बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी गांवांनी लोकांक आदार केलो. काँग्रेसीचे कार्यकर्ते लोकांक पावले ना. मोदीचो वाडदीस मनोवप म्हणल्यार म्युझिक आनी एंटरटेनमेंट न्ही तो समाज सेवा सप्ताह तोवूय खंय काँग्रेसीक सोंसना. भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो ह्या कोरोना संक्रमणाच्या काळान भितर कसो वावुरला प्रत्येक जाणान आपलें योगदान दिल्लें आसा. हांव गिरीश बाबाक सांगपाक सोदतां तुम्ही एनालायज करात ग्राउंड लेवलाचेर तुमचे कार्यकर्ते खंय आसात. नरेंद्र मोदींचो फोटो लावन जल्लोष करनात किंवा मिरवणुको काडनात. प्रत्येक मतदारसंघा भितर किमान 70 लोकांचे जे दिव्यांग आसात जे स्पेशल हे आसतले जांचे कडेन चलपाक जायना जांकां व्हीलचेअर जाय जांकां जयपूर फूट जाय किंवा खंयचो हाताचो पंजो जाय किंवा जे मनीस आंधळे आसात जे मनीस बहिरे आसतले हांकां खंय तरी इक्विपमेंट दिवपाचे आनी तातूंतल्यान तांच्या घरा पर्यंत कितें तरी पावोवपाचे हो उद्देश आसा. पूण म्हाका दिसना की काँग्रेस आनी स्वताक अशें कितें तरी केल्लें आसा. तुमी हे लेटेस्ट पळयलें जर जायत संपूर्ण भारतभर नीट एग्जामी जावपाक जायना JEE एग्जाम जावपाक जायना तुमी ह्या देशाक खंय व्हरपाक पळयतात. ह्यो एग्जामी कंडक्ट करपाक जायना मागीर केदी व्हडली आंदोलनां जाली कितले कोर्ट जाले आनी हातूंत भितर प्रत्यक्ष सहभाग ह्या ऑपोजिशनाचो आसा काँग्रेसचो आसा. इतले मजगती मांद्र्या बीजेपीन सेवा सप्ताहात पेडण्या पुलीस स्टेशनार सॅनिटायझर मास्क फेस शिल्ड असले सामान वाटले. 14 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर पर्यंत सेवा सप्ताह म्हणून साजरो करपाचो ठरयल्लो आसा. सेवा सप्ताहाचो कार्यक्रमाचो आयज खऱ्या अर्थान शुभारंभ जाल्लो आसा आनी ह्या शुभारंभाच्या पहिल्या कार्यक्रमाक आमी पेडण्याचे पुलीस स्टेशन हांगा मास्क वितरण सॅनिटायझर शेल्ड असो कार्यक्रम केल्लो आसा. पुलीस हे असे असतात जेन्ना आमकां सगळ्यात पयली गरज तेंची पडटा आनी ह्या महामारीन तेंच्यांनी आपले भरपूर बरे अशें योगदान दिल्लें आसा. पुलीस म्हणटा मास्क घालता जाल्यार सारको घालात नाका सकयल घालून भोवल्यार कांयच उपेग ना. पेडणे पुलीस स्टेशन म्हटल्या सारकी महाराष्ट्राची बॉर्डर सगळ्यो बॉर्डरांनी जेन्ना सुरवात जाली पॉझिटिव्ह केसी येवपाक त्यो 15 डिव्हिजन येताल्यो तरी आसतना आज पासून आमच्या पुलीस स्टेशनाचो एकूय पुलीस कोवीड पॉझिटिव्ह जालो ना. कित्याक तर आमी जशे डिसिप्लिनान रावले त्याच प्रमाणे तुमी बी आमकां खूब साथ दिली म्हणून हे शक्य जालें. मास्क घालून भोंवप खुबशे भोंवताना पळयता आमी की मास्क म्हणटा ते नाका सकयल किंवा तोंडा सकयलूय घालून भोंवता. तर मास्क घालपाची पद्दत ती न्हू. मास्क म्हटल्यार नाकाच्या वयर येवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी मकबूल माळगीमनी. फोंडें अमरखण्या लोकवस्तींत राती वितीचो बिबटो भोंवता. रेकी करूंक आयिल्ले कडेन एकल्यान ताचो चोरये व्हिडिओ काडलो. बिबटो जिवान बरोच आसा. सुणी गोरवांच्या वासान आयला. अजून तरी त्या वाठारांत कोणाचें कांयच उखलिल्लें ना. लोकांची गजाल पडचे पयलीं खंय फॉरेस्टान उपाय करचो.
12 सुमार आमचे कुत्र्याचो आवाज येयलो आनी इतल्यान हांव जागो जालो आनी जागो जावन हांव भायर पळोवपाक लागलो की कितें जालें, लायट पेटयली पयलीं सो बोवाळ कित्याक मारलो काय म्हणून. सो इतल्यान म्हाका ते खिडकेंतल्यान थंय सकयल आशिल्लो तो बसलेलो दिसलो, एक बिबटो लेपर्ड आशिल्लो. सो ताका हांवें कितें आसा म्हज्या हातीन लागींच मोबायल आशिल्लो न्ही, सो हांवें तेन्नाच तो व्हिडियो कॅप्चर केलो आनी व्हिडियो कॅप्चर करून म्हटलें एटलिस्ट कोणाक दाखयलो जाल्यार खरें दिसतलें न्ही म्हणून हांवें व्हिडियो काडलो. आनी आतां हांव ती खिडकी ओपन करपाक जेन्ना पळय हात घातलो न्ही खिडकेक तेन्ना तो पळो ते सायडीच्यान सकयल देंवलो आनी मागीर तो गेलो. म्हटल्यार तो बरो सिनियर आसा, व्हडलो आसा, व्हडलो आमी जे पळय आसता पळय न्ही ते वयर तशी सायज आसतली तेजी. संजीवनी साखर कारखानो बंद करतो म्हूण सरकारान केन्ना म्हणलेंच ना. उपाय काडूं येता म्हूण शेतकी मंत्री बाबू कवळेकार म्हणटा. गुळेली IITचें कंपाऊंड वॉल बांदूंक काडिल्लें टेंडर रद्द करचें म्हूण विरोधी गट फोंडे PWDच्या ऑफिसांत पावलो. शारांतली CCTV वेवस्था जाग्यार घालची म्हूण वास्कोकार मागतात. अनलॉक 4 गोंय भरच्यो एक एक खबरो. पळय, एक म्हणल्यार जेन्ना संजीवनी कारखानो जो आसा बंद करतलो असो सरकारान केन्ना म्हणलेंच ना. पूण तो चलोवपाक कठीण वयता किंवा चलोवपाक डिफिकल्टी येता की लुकसाण येता हें सगळ्यांक खबर आसा. पूण अशें इतलें आसतना सुद्दां सरकारान अशें म्हणलें ना किंवा आमी आमचे CM जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंतान केन्नाच अशें म्हणलें ना की आमी फॅक्टरी बंद करतले अशें सरकारान आजून डिसिजन कांय फाटल्यान घेतलें ना. शेतकऱ्यांच्या वतीनी शेतकरी जे आसात ते आमचे ऊस उत्पादन करणारे म्हणजे मॅक्झिमम लोक जे आसात ते सांगे भागाचे केपें भागाचे आसात आनी तेंचे प्रतिनिधी जे आसात तेमी मिटींग घेवन अशें एक मेमोरंडम दिल्लो आसा, CMाक दिला, म्हाका दिला, एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सहकार मंत्र्याकय दिल्लो आसा आनी तेमी सरकारा बरोबर आपूण आसा, सरकारान कितें तोडू काडचो, सरकारान कितें हाजेर डिसिजन घेवचें, आमी सरकारा बरोबर आसतले अशे पद्दतीन सांगलें आसा. शेतकऱ्यांनी मेजॉरिटी शेतकरी जेन्ना सांगतात तेणी सरकारा बरोबर आसा की सरकाराक समर्थन करप की सरकाराच्या डिसिजना बरोबर आमी आसा म्हणून सांगप. हितून अशें सांगप म्हणल्यारूच ती तेमी कोणी दलाली केली अशेंतलें जायना. की शेतकरी जे आसात ते शेवटी कसले म्हणजे शेतकऱ्यांचे हित जो आमी पळयतले जाल्यार सरकारान पळोवचें पडटलें आनी शेतकऱ्यांनी जे सरकार आसा तेमी जर एकठांय रावन जर जोड पावलांनी फुडें वचत जाल्यारूच शेतकऱ्यांचो फायदो आसा आनी सरकाराक तशें जाल्ली जाय. सरकार आनी शेतकरी एकठांय रावन फुडें गेल्यारूच कसलो तरी योग्य तोडगो काडपाक शकता. दुकानवाले आसूं, सोनार आसूं, जनरल मर्चंट आनी कोण जनरल स्टोर आसूं, होलसेलवाले आसूं, सगळे कितें केन्ना कसलो काळ येत तो सांगूं येना. कोण केन्ना एक तलवार दाखयन पयशे दी नाल्यार जीव वचोंक पडत, भांगरा घालप म्हणजे रिस्क जाल्लेले आहा भोंवता. सो वास्को पयलीं शहरांत अशें आसलें की CCTV चलताले पण मागीर ते अशें तेंची कितें CCTV थोडे दीस चलले मागीर चलपाक CCTV चलत नाले, तेजी रिकॉर्डिंग मेळनालें, तेजे फीडबॅक मेळना म्हणल्यार कांयच ना, तेजे मेळत नालें तेजो कितें बाबा रिकॉर्डिंग कितें. तो कॅमेरा थंय कितें जाला मोडलें काय ना हे क्वेश्चन म्हाका लायला खरें पूण ते चलना जाल्यार तेंचो फायदो ना. सो मागता हांव आमचे चेअरपर्सन नंदादेव रावता कडेन हेचेर मातशें तिणी लक्ष घालून एटलिस्ट मेन पॉकेट आहा पळय थंय ते CCTV ऑपरेशन जावपाक. जेन्ना पयलोच चेअरपर्सन जालो हांव तेन्ना हांचे CCTV कॅमेरा चलनासले तेचेर इन्क्वायरी केली आनी इन्क्वायरी जेन्ना केली तेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केलें की जे CCTV वास्को एरियन चलना, MP लेड फंडांसून ते केल्लेले ते चलना, तेजी इन्क्वायरी केली. तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सांगलें की जे कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक गावलेलो तांकां पेमेंट सारको मेळोंक ना म्हणून तेंच्यांनी इनकम्प्लीट काम सांडलें आनी गेलें म्हणून तेंच्यांनी मेंटेनन्स पळोवपाक जाय आसलेलें. आमी 18/8/2020 एक लेटर दिल्लें ते आमचे मेलावलीन IIT जाता थंय कंपाऊंड वॉलाचो टेंडर जो काडटा पळय तो मातसो स्थगीत दवरचो म्हणून. त्या लेटराचेर आमकां अजून पर्यंत कितेंच रिप्लाय मेळ्ळो ना म्हणून आज आमी तांकां परत जस्ट रिमायंडर तेंचो म्हणून तांकां एक लेटर दिवपाक गेल्ले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलां ऑलरेडी तो टेंडर दिल्लो आहा म्हणून. आमकां थंय कंपाऊंड बांदपाक आमी तर तशें दिवपाचेच ना. कितें जालें जाल्यार आमचो फाल्यां सकाळीं जर गोयले पंचायतीन जर ताका परमिशन दिलें कंपाऊंड बांदपाक तर तुमचें स्टँड कितें आसता? आमी पंचायतीक ते आमचे मजबूर करतले की तेंच्यांनी तांकां लायसन्स दिवचें न्हू म्हणून. आमी पंचायतीक पयलीं लेटर दिल्ली आसा की जनरल बॉडी हे आमचे ग्रामसभा घेतल्याच्या पयलीं NOC कोणाक दिवची ना. आतां कंपाऊंड वाला फक्त पंचायतीचे NOC लागून उरला काय? पंचायतीचे तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जाय म्हणटा ते आनी तेचे फुडले प्रोसेस ते कितें करपाचें आहा ते बी उरल्या खंय थोडे ताका लागून उरल्या म्हणटा ते. तुमी स्पेशल ग्रामसभा मागता? हय आमी स्पेशल ग्रामसभा आतां मागतले पंचायतीन.
ह्या बुलेटिनींतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.